Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. वेचणूक आयोगान सगळ्या मतदारसंघांनी झेडपी वेचणुकेची बऱ्यापैकी तयारी केल्या. वेगवेगळ्या मतदान केंद्राचेर वेचणूक स्टाफाक व्हरपा खातीर बालरथ आनी बाकीची येरादारी व्यवस्था केल्या. सुरक्षेचोय बंदोबस्त केला. कोविडाक लागून कोविड पेशंटांक मतदानाची वेगळी व्यवस्था आसा. हे फावट बॅलेट पेपर आणि सदाच्या व्यवस्थेबरोबर सॅनिटायझर आणि हेर व्यवस्था केल्या. 48 झेडपी मतदारसंघांनी 200 उमेदवार, तांचो फुडार 7,91,000 मतदार थारायतले. सकाळी 8 सावन सांजे 5 मेरेन मतदान. डिस्ट्रीब्युशन जाल्लें आसा. सगळे पोलिंग मटेरियल, ऑल बॅलेट पेपर्स एंड एवरीथिंग हॅव बीन डिस्ट्रीब्युटेड टू द पोलिंग पार्टीज. नाव टुमॉरो इज द डे ऑफ पोल. आफ्टर दॅट काउंटिंग हांगाच परत मंडे काउंटिंग जातलें सेम हॉल. So how many polling stations any idea? Total 22 polling stations are there in Kortalim. Okay. The election is happening. And what about the Sakwar? Sakwar already it has been declared, already elected on a post. So there is no election there. Election is there only in Kortalim, ZP constituency. Any precautions taken for COVID, sir? Yes, sanitizers have been provided to all the polling parties. Then other gloves have been provided, masks have been provided, and all the whatever PPE kits if required, if at all positive people come forward, that also will be provided at the आमचे 4 जिल्हा पंचायत इलेक्शन कॉन्स्टिट्युएन्सी पेंडिंग आसा. आयज ही तयारी म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन आयज जावपाचें आसा मटेरियलाची. आयज तुमी हांगासर पळयतले की सगळ्यो टिमीज आमच्यो टोटल 89 टिम्स आसा तांकां जें मटेरियल आसा पोलिंग मटेरियल हें डिस्ट्रीब्यूट केलें जाता तशेंच हें डिस्ट्रीब्युशन जाल्या नंतर त्यो टिमी ज्यो आसा त्यो आपापल्या बसीन बसून आपापल्या जाग्याचेर म्हणजे पोलिंग सेंटराचेर आपल्या वतली. ही तयारी आमची टोटली कंप्लीट जाल्ली आसा आनी आजून पर्यंत हें काम जें आसा स्मुथली चालू आसा. आता सर बॅलेट पेपरचेर का मशीन हे जे आयज मतदान जें जातलें फाल्यां तें बॅलेट पेपराचेर जातलें, EVM मशीन यूज न्ही. आनी बॅलेट पेपराचें इतलेंच आसता की एडवांटेज अशी आसता की जी बॅलेट करतात म्हणजे जेन्ना मतदान जें करतात तेतून एकदम सेफ्टी हें आसता. फक्त कितें आसा तें कावंटींग जेन्ना येता त्या कावंटिंगाक मातसो तो वेळ वता. एक्चुली दीस इज दी आवर ट्रेडिशनल म्हणजे सुरवातीचे पासून जें मतदान आमी कागदाचे कागद पेपराचेर घेतात त्याच हितून आमी आतां मतपेटी यूज करून हें मतदान घेतात. झेडपी वेचणुकेत पक्ष पावण्यार देविल्ल्या उमेदवार आणि अपक्षांचो आंकडो असो. उत्तर गोंयांत BJPचे 25, दक्षिण गोंयांत 16 आणि टोटल 41. काँग्रेसीचे उत्तर गोंयांत 21, दक्षिण गोंयांत 16 आणि टोटल 37. NCPचे उत्तर गोंयांत 3, दक्षिण गोंयांत 3 आणि तांचे टोटल कॅन्डिडेट 6. MGPचे उत्तरेत 7 आणि दक्षिणेत 10, टोटल 17 उमेदवार. आपाचे उत्तर गोंयांत 7 आणि दक्षिण गोंयांत 13 मेळून टोटल 20 उमेदवार. उत्तर गोंयांत इंडिपेंडंट 40 जाल्यार दक्षिणेत 38. वट्ट 78 इंडिपेंडंट हे फावट झेडपी वेचणुकेत देंवल्यात. विरोधी पक्ष काँग्रेस म्हणटा BJPक आडावंक तांचे उमेदवार तयार. गरज आसा थंय हेरांक तेंको. आमच्या पक्षान पार्टीचे हाजेर कॅन्डिडेट्स फिल्ड केल्ले आसा. दोन्ही डिस्ट्रिक्टांनी आमचे कॅन्डिडेट्स आसा आनी ज्या जाग्यार खंय आमचे कॅन्डिडेट्स ना किंवा ज्या जाग्यार आमी लोकांचो डिमांड आसा की कितें तरी सोल्युशन काडून BJPचे कॅन्डिडेटाक डिफीट करपाक जाय थंय आमी थोडो एडजस्टमेंट केल्लो आसा. पूण ज्या पद्दतीन लोकांचो ट्रेंड लोकांच्या भितर पळय जी एक उत्सुकता आसा आनी लोकांचो जो रिस्पॉन्स मेळटा तातूंत अशें दिसता की आमचे कॅन्डिडेट दोनूय कडेन खुबशे कडेन आमचे कॅन्डिडेट विजयी जाले अशें वातावरणात पळोवपाक मेळटा. मगोचो मोठ्या जैताचो दावो. काँग्रेसी कडेन खंयच सेटिंग ना. आज आमी जे जिल्हा 17 हातूंत येयला आमचे जवळ जवळ 12 जिल्हा आमी मुखार आसा आनी आमकां गॅरंटी आसा हे 12 जिल्हा पेक्षा चड आमी 16चेर पावपाचो प्रयत्न करता. पूण एकातले पावचे ना आमी 16 कडेन. पूण 12 पर्यंत आमी आमचे जिल्हा 100% निवडून हाडटा. दीस स्टेज काँग्रेसीचे खंयच्याच ह्याचेर आमचे अंडरस्टँडींग एट दीस स्टेज ना. आपूय झेडपीत खाते उघडपाचे तयारेत. The Aam Aadmi Party has fielded 21 candidates
in Goa. Besides this, we are supporting 4 independent candidates. All our candidates are actively busy in campaigning. During the COVID lockdown, our candidates were on the ground doing the oximeter campaign. Aam Aadmi Party, the issue has been of electricity in the Zilla Panchayat elections. They are getting very good response on the ground, and I'm sure people of Goa will support the candidates put up in Zilla Panchayat elections by the Aam Aadmi Party. मतदानाचे आदले सांजे सरकार पक्षानूय जैताचो दावो केलो. आमी उत्तर गोंया भितर 25 सीट कॉन्टेस्ट करता आनी दक्षिणेक आमी टोटल 17तले एक ऑलरेडी आमचो बिनविरोध निवडून आयल्लो आसा. सो 16 सद्या कॉन्टेस्ट करतात. दोनी हातूंतल्यान एकंदर जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता हांव जे वेळार सबंद गोंयभर पळयतालो की सगळे कडेन केवळ भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आसात तेच सगळे कडेन प्रचारान आघाडी घेतलेली आसा आनी मोठ्या प्रमाणान सगळ्या हातूंत बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स आसा आनी ताका लागून उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा ह्या दोनूय मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार मोठ्या प्रमाणान निवडून येतले आनी दोनूय कडेन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.